हिंगा न्हू आमी खूब पाट येयले आमचें इन्स्पेक्शन करपाक ह्या ब्रिजाचें. आमी हिंगासर खुबशे चडशे रातचे येता, कित्याक रातच्या टायमार न्हू हे स्लॅब बसयता, कित्याक ट्रॅफीक आसना न्हू, तांकां रातच्या टायमार बसोवपाक बऱ्याक पडटा. ताका लागून चडशे आमी हिंगा रातचे येता. आनी हें आमकां बऱ्यांतलें बरें काम जालें जाय, कित्याक तुमी जाणा आतां एक्सप्रेशन पावलो आनी हिंगासर आतां ट्रॅफीक जॅम खूब जाता, लोकांक खूब त्रास जाता. एक पाट तुका वद्देवर पासून रावचें पडटा. गव्हर्मेंटान अशें हें जावंक उपकारना म्हणून आमी मिटिंगी घेतलेली आहा. CMआनी सारकें फास्ट करपाक इनिशिएटीव घेतलेलो आहा आनी हो ब्रीज आमी फ्लायओवर हो जाता तितले बेगीन करूंक सोदता. बाय मिड ऑफ जून म्हटल्यार हो एक सायड ही कंप्लीट जातली आनी हे सायडीच्यान गाडयो येतल्यो आनी वयतल्यो आनी तुका मोर दॅन 90% आमचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जातले, कित्याक हिंगासर कंजेशन हांगा जावचें ना. आनी हो ब्रीज न्हू आदीं जेन्ना मामीन हो बांदपाक केल्लो तेन्ना 2 कॉलम हिंगासर बांदलेले आमच्या टायमार. आनी जालें कितें, त्या टायमार 500 आमचे गांवचे आमचे पाय माय भाऊ भयणां हिंगा मेलेलीं आहा. आनी ताका लागून हो ब्रीज इम्पॉर्टंट आसलो, कित्याक हो न्हू एक डेड ट्रॅप आहा. हो आख्ख्या इंडियेचे लोक ट्रॅफीक जे येता ते आमच्या येद्या कुडक्यांतल्यान पास जाता हे ब्रिजींतल्यान. आनी हिंगासर कितले लोक मरताले म्हणून हो इमर्जन्सी बांदपाक केल्लो. मागीर कितें जालें, तेन्ना न्हू 45 मिटर सेटबॅक आसले फ्रॉम सेंटर ऑफ द रोड. आनी आमचें कितें जातालें, आमची घरांची बॉलकां वयतालीं, मागीर आमचे हे कपेलात एक कुडको वयतालो. तेन्ना मागीर मामीच्या टायमार तेन्ना मामीन मागीर ते 40 मिटर सेटबॅक केले आनी ते करून मागीर तेन्ना ते प्रॉब्लम सॉल्व जाले. आनी कितें आसता, जेन्ना आमी फॉलोअप तर करिना, जावं CMआ कडेन जावं फॉलोअप करना न्हू, कामां जायना. आतां हांव जेन्ना निवडून येयलो न्हू, हिंगा एक एक्सिडेंट जालो तेन्ना आमचे खुबशे लोक हिंगा बसले. आमचे भाव आहा आमच्या बराबर, आमचो संदेश तसोच प्रवीण आनी गांवचे खुबशे लोक आमी हिंगासर म्हादेव अशें आमी हिंगासर बसोन न्हू आमी प्रोटेस्ट केलो. इंजिनियरांक हाडले, इंजिनियरांनी इन्शुरन्स दिले आनी अशेंच आमच्या लोकांक इन्शुरन्सां दित आसले आदीं आनी कोण फुडें कामां करिनासलो. लोकांक अशें नाडटाले. गव्हर्मेंट आमचो पंच बॉब मारतालो, सगळे हे गांवचे लोक बॉब मारताले. मागीर एक पाट हांव चड आनी चड ग्रेटफूल आमच्या लोकांचो, कित्याक तेणी म्हाका हिंगासर MLA म्हणून निवडून हाडलो आनी म्हाकाय तेंची कामां करपाक झगडपाक म्हाका चान्स पडलो, कित्याक एसेंब्लीन हांव 2-3 पाट उलयलां ह्या ब्रिजाची. आनी म्हाका एश्युरन्स दिले CMआन. हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा CMआक, कित्याक तेणें एश्युरन्स दिवन हें काम चालू केलें, नाल्यार इतलीं वर्सां हें बंद आसलें. आनी हिंगा लोक ऑलमोस्ट आयच्या दिसा पासून 20 लोक मेलेले आहा. आनी जेन्ना हांव निवडून येयला तेन्ना स्पीड ब्रेकर पासून हिंगा नासले. तेन्ना हांवें फुड्यान राबोन न्हू हिंगा 4 स्पीड ब्रेकर घातले, म्हणजे एक्सिडेंट जायना जावपाक, कित्याक आमचे लोक मरता ते आमकां पळोवंक बरें दिसनासलें. आनीक एक एक्सिडेंट ते पयलो आसतलो, हिंगा एक टँकर मारलो एका हांब्याक. तो टँकर तेजें कितें जालें, ब्रेक फेल जालो येताना आनी ते रंबलराचेर आमी रंबलर घाल्लेले, ते रंबलराचेर तो स्कीड जालो आनी तेणें हांब्यार मारली. आनी तो त्या हांब्यार पोलार मारना न्हू, म्हाका दिसता हिंगा कोणाक तरी लोकांक व्हरपाचो आसलो. कळ्ळें न्हू. आनी हें म्हाका नाका हिंगासर कितें घडलेलें, हें बऱ्यांतलें बरें काम, कित्याक चड करून एक्सपोजिशनाक लागून. तुमी जाणा आमचो ऑनरेबल आमचो नरेंद्र मोदीजी, आमचो प्रायम मिनिस्टर, तेणें जेन्ना तो इटलीक गेलोलो तेणें पोप फ्रांसिसाक तेणें इंडियेक इन्वायट केलो आनी इंडियेक इन्वायट करतकूच मागीर आमचो ऑनरेबल CM, आमचो त्या आमचे CMआक कितें जात काय त्या केन्नाच भेदभाव अशें लागना. तेणें आतां आमचे पोप फ्रांसिसाक आमच्या एक्सपोजिशनाक तेणें इन्वायट केलेलो आहा. आनी ह्या कामाक लागून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता व्हडलें एक्सपोजिशन फर्स्ट टायम येदें व्हडलें जातलें. ऑलमोस्ट 100 कोटी तेणी हिंगासर मोडपाक केलेली आहा. हो ब्रीज आतां फास्ट जातलो. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे रस्ते कनेक्ट जाता ते आतां फास्ट करपाक केल्या. ते रोड आतां मेन चालू जातले. ही इतलीं कामां तेणी केलेलीं आहा न्हू, ही कामां बऱ्यांतलीं बरीं कामां आनी इलेक्शनाक लागून करूंक ना. हे काम आतां डिसेंबरान जातलें. गमले न्हू, नाल्यार थोडे लोक कितें म्हणटा आतां इलेक्शनाक लागून केलें. अशें डिसेंबरान तुका इलेक्शना वयल्यान कांय ना. गमले न्ही, हें एक म्हाका सांगपाचें आहा. तशेंच म्हाका जाय हिंगासर बऱ्यांतलीं कामां हांवें खुबशीं गेल्लेलीं आहा. हिंगा आमच्या लोकांक ग्रावंड जावो, तशें कम्युनिटी हॉल जाय, तशें आमचे म्हाजें हेल्थ सेंटराचें काम चालू आहा. आनी हे आमचे गांवचे भाव आमचे पंच सदांच तेंकांय आमच्या गांवच्या लोकांचे पडलेले आहा. ताका लागून तेंकांय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक ते फॉलोअप करता म्हणून हिंगासर कामांय जाता, खुबशीं कामां. तसोच आतां आमचो तुमी जाणा आमचो भाऊ भरला श्रीपाद नायक, तोय बऱ्यांतलीं बरीं कामां करता. लोकांक हांसत्या थोड्याचो तो हिंगासर आमी ताका जाता तितली आमी लीड दिवपाक केलेली आहा. आनी अशीं खुबशीं कामां आमची हिंगा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गेल्ल्या ती. हे इलेक्शन तर बरें जालें जाल्यार आमचे CMआचे हात आमकां घोट करपाचे आहा. CMआकी आमकां हॅप्पी करपाचो आहा. खूब हांवें कामां घेतलेलीं आहा. ऑलमोस्ट 120 करोड्साची कामां हे फुडें घेतलेलीं आहा. ऑलरेडी आयच्या दिसा पासून हांव BJPक जॉयन जाला तेन्ना पासून हांवें 80 करोड्साची कामां केलेलीं आहा. आनी तुमी जाणा जेन्ना तूं कामां करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान भितर वचोनूच कामां जाता, नाल्यार कितें जाता न्हू, आमच्यो मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची फाटी उरतली.
आनी म्हाका नाका अशी फाटी उरलेली. आमची कामां इम्पॉर्टंट आनी कामाक लागून हांव चड म्हाका इंट्रस्ट आहा इलेक्शनाचो, कित्याक कामाक लागून लोकांनी ह्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो आनी कामां आमची करून घेवपाची. कित्याक आतां तुमी जाणा इलेक्शनां येता आनी वयता. आतां मेयाचे 7 तारखेर इलेक्शन एक पाट जालें, तुका सगळे पळय आतां थोडे बोडकोंक भोंवता तेय बंद जातले गमलें न्हू. आनी लोक मागीर पत्ते मागीर डेवलपमेंटाचे फाटीक लागतले, आमकां हें डेवलपमेंट जाय तें डेवलपमेंट जाय म्हणून. आतां फकत इलेक्शना टायमार थोडे येता आनी लोकांक भडकयता आनी हेतून जाता कितें, गरीब लोक मागीर त्रासान पडटा. गरीब लोकांक स्किमी दिवंक जाय, बऱ्यांनी बरी तेंची कामां करूंक जाय, उदकाची फॅसिलिटी दिवंक जाय, मागीर लायटीची फॅसिलिटी दिवंक जाय. हे सगळीं कामां करपाक म्हाका खूब विश आहा ही कामां करपाक. हांव आसोसर म्हाका ही कामां जालेली जाय. म्हजें नांव संदेश चोपडेकर, हांव वॉर्ड मेंबर. आनी ही जो ब्रिजाचें काम तुमी पळयता तें वॉर्ड नंबर 9 म्हणजे म्हाकाच पडटा. तशें आमच्या वांगडा आमचे प्रवीण वॉर्ड नंबर 8चो पंच मेंबर आनी महादेव आमचो होय पंच मेंबर आमची शिमला पंचायत. मेन हेका कित्याक तुमकां सांगता की हांव बाबाक देवान चड बरें करूंक म्हणटा किंवा हेका थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. कित्याक हेजें काम जें आसलें कितले वर्सां रगडो नासलें आनी फर्स्ट टायम आमकां असो एक लिडर कसो मेळ्ळा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी की स्वता आमी कितें तरी सांगलें, ग्रिव्हन्सीस घेवन गेलो ताका कितें तरी एक सोल्युशन तो दिता. आतां पर्सनली जर पळोवंक गेलो येदो व्हडलो प्रोजेक्टाक आमी कितले एज्युटेशनाक गेले, कितले लोक मेले, पूण केन्नाच आमकां हो कॉन्क्रीट असो तेजें सोल्युशन केन्नाच कोण आमकां दिवंक ना. लास्ट टायम जेन्ना आमी आमचो गांवा भाव एकलो मेलो एक्सिडेंट जालो तेन्ना आमचो MLA तेन्ना तो निवडून सुद्दां येवंक नासलो, तो आमच्या वांगडा स्वता येवन बसलो रस्त्यार एज्युटेशनाक. आनी तेच्या नंतर जें काम आतां जोमान चालू जालां हेजें फूल क्रेडीट हांव आमच्या MLAक दिता. कित्याक तो स्वता जावन एक कामाचेर नजर दवरुना आनी तो फॉलोअप करता. आयच्या दिसा सुद्दां तो स्वता कोणाक सांगिनासतना किंवा कोणाक विचारिनासतना सुद्दां येयला तो हांगासर आनी आमचें काम तो प्रॅक्टिकली मॉनिटर करता. आतां थोडीं सजेशनां आमी ताका दिला आनी वी आर व्हेरी मच होपफूल की तो फाल्यांच तें आमकां जशें सांगलां की तो फाल्यां कितें हांगा ट्रॅफीक कंजंक्शन जाता आनी कितें खातीर ताका थोड्यो आमी सजेशनां दिल्या, तो इम्प्लिमेंट करतलो आमकां खात्री आसा. आनी जशें ताणें सांगलां जून सुद्दां जर आमचें काम कंप्लीट जालें एक फेजीचें जाल्यार खूब एक्सिडेंट जे जाता पळय रातचे, मोस्टली रातचें काम हें जाता किंवा इवनिंग टायमार ते खूब एक्सिडेंट जावपाचे बंद जातले. आनी तशेंच आमच्या लोकां कडेन हांव मागता की थोडे हांगासर मातशें आमकां कॉपरेट करचें. नॉर्मली गाडयेची स्पीड तुमी कमी दवरची, कारण हांगासर जें काम कंप्लीट जायसर एक फेज जर काम जालें जाल्यार 90% लोकांक हांगा रिलीफ आहा. जे रोड ट्रॅफीक कंजक्शनाक शिरकता तांकांय पण आनी आमच्या गांवकारांक पण लागून. आनी चडांत चड आमच्या MLAक हांव देव बरें करूंक म्हणटा की तेणें मॉनिटर केलां आमकां काम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.